चोडणेकारांक पूल जाय, खूब वर्सांपासूनची तांची ही मागणी. खंयच्याच आमदार, मंत्र्यान वा मुख्यमंत्र्यान अजून मेरेन ती पुराय करूंक ना. चोडणेकारांनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लया मुखार ही मागणी नव्यान मांडली. राज्यपालान ताचेर विचार करता म्हूण सांगलें, पूण तेच बरोबर दिवाडकरांनी आमकां पूल नाका अशें मागलें. ताचेर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयान अजाप उक्तायलें. गोंयचो राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवाडी आनी मये मतदारसंघाचो दौरो केलो. दिवाडी आनी मये चोडणेकारांनी आपापल्या गांवांतले गारणे मांडले. तातूंत 2 मागण्यो म्हत्वाच्यो आसल्यो. दिवाडेच्या लोकांनी आमकां पूल नाका म्हूण सांगलें, हेर प्रश्नांचेर भर दिलो. जाल्यार चोडणेकारांचे वतीन सरपंचान पुलाची मागणेची फाटपुरवण केली. आदी आयकात सरपंच पंढरीनाथ वेर्णेकाराक. हमने सरकार से हमारे गांव में पणजी और मापसा को जोड़ने के लिए जोड़न सालवादर दोन ब्रिज की मांग की है. इस ब्रिज के रास्ते के लिए अभी जमीन सरकार को सहकार्य दे रहे हैं. यह पुल ब्रिज होने से जोड़न तथा टिचोली और सत्तरी तालुके के लोगों को भी में बहुत फायदा हो सकता है. जल्दी पणजी पहुंचने के लिए ये जोड़न से बहुत नज़दीक है और इधर से जाएगा, रास्ते में सीधा जाएगा तो मापसा से अस्नोडा से जाएगा तो 34 किलोमीटर जाना पड़ता है. मयेचे भोंवडे वेळार शिरगांवां राज्यपालान उपस्थिती लायली. थंयच चोडणेकारांचे वतीन सरपंच पंढरीनाथ वेर्णेकारान तांकां निवेदन भेटयलें. राज्यपालान लयराय देवीचे दर्शनय घेतलें. राज्यपाल हो राष्ट्रपतीचो प्रतिनिधी. मये भूविमोचन नागरी कृती समितीन 19 डिसेंबर 20 दिसा राष्ट्रपतीक निवेदन धाडिल्लें. अजापाची गजाल म्हटल्यार मये मतदारसंघात राज्यपाल येवनय मयेचे इवेक्यू कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या संदर्भात सुटावो जावंक नाशिल्ल्या प्रश्नाचेर राज्यपालाक कोणें निवेदनय भेटयलें ना वा प्रश्नय मांडलो ना. सद्याक मयेकारांक क्लास 2 सनदी भेटयतात, तातूंत भुंयपुतांक हक्क ना. नव्या घरांक सनदी भेटयल्यात, पोरणी घरां तशींच सोडल्यात. As for a bridge, but when I visited Diwar, adjacent island, Sarpanch given me, what he gave me is that not to construct a bridge here and our present system should be strengthened. So for non-construction of a bridge, the Diwar Panchayat President and others requested, and in Chodan Panchayat, of course, it's an island area, bridge for demand for a bridge is placed before me. Let us discuss all these things. I don't know what exactly. I am only having my 70 months experience in this place, and I asked one Diwar Panchayat people, why you are not requesting me to interfere and only the boat service alone is sufficient. They told me that they are afraid of mainland people coming to our beautiful island and making all sorts of nuisance, and our cordial relationship, our life, our happiness will go. That is why officially Diwar Panchayat requested us to work our level best, try our level best for not sanctioning a bridge there. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार.